म्हज्या जिवितान म्हाका ही सोसमोनी मेळल्या की अपस्वार्थीपण ओस्कोताय दाखयता, पूण मोग आनी दुसऱ्यांची काळजी घेवप एक शक्तीचो स्थान दिता. आमच्यान चिंतिनेचो तितले शक्तीचो. सो तुका जाय देंवचारान तुका त्रास दिना जावंक दुसऱ्यांची काळजी घेवंक सुरू कर आनी तांच्यो गरजो पळय आनी तांचे पासत तुज्यान कितें करूं येता तें तांकां आशिर्वाद कसो दिवं येता आनी तांकां कसो उबारूंक जाता तो. जेन्ना तूं इगोर्जेर वेताय वचो नाकाय फकत आशिर्वाद घेवंक वच आशिर्वाद दिवंक म्हणजे मुद्दम करून. तूं म्हूण देवा हितू जालो 10 वर्सां जालें उतर आयकता आतां वेळ जालो हांवें वाटपाचो. आयज हांव थंय वेतीन म्हाका जाय तुमी म्हाका दाखोवंक कोण पूण जाका आशिर्वाद जाय. एक रान आसतली जिका म्हज्यान जेवणाक व्हरों येता एक सुरी आवय जिका 4 भुरगीं आसात आनी घोच तेंको ना आनी म्हाका जाय तिका थोडें दूर दिवंक भायर जेवणाक व्हरोंक दाखय म्हाका कोणाकूय म्हज्यान आदार दिवं येता कित्याक म्हज्यान जिवंक जायना कोणाक आदार दिनासतना. हांव स्वता खातीर खुबूच वर्सां जेलें हांव देवा हे आनीक म्हज्यान करी नजो तुवें म्हाका आनी कोण दाखोवंक जाय जाची म्हज्यान सेवा करूं येता. भायर वच आत्यार घेवन तयार येन मागद्यान भरोन आनी पळयत राव. न्हय फकत इगोर्जे 15 मिनीट उशीर करून येवंक दुसऱ्या सगळ्यांक त्रास दिवन जी देवाक नमान करूंक तोचवीत कोत्ता तेन्ना तूं बसका मेलोंक तोचवीत कोत्ता. चला हांव म्हजें प्रवचन बरें कोत्ता. मोदेंच मागण्या चलतना भायर सरताय कित्याक तुका पडोंक ना तूं तांकां त्रास दिताय वो ना ती कितेंय जावं तुका फकत भायर सरोंक जाय आनी पार्किंग जाग्यांक वचोंक जाय कित्याक त्या दिसा तुजी आनी कसली येवजण आसा. हांव ह्या परस मोवाल जावंक सोदी खरेंच सोदी. आतां आयकात हांव म्हाकाय प्रवचन कोत्ता देवान म्हाका परत आनी परत आनी परत सांगूंक नासलेलें तसलें कांयच हांव तुमकां सांगना. आमेन. देखून तुज्या बांकार वचोन बस. वय अपेक्षा दवरता ताचो बरो जातलो म्हूण. वय हांव सत सांगता की ना म्हजें इतलें पूण मुनात हांव फोट सांगना म्हूण हांव सत सांगता. आनी तांतली आमी मेकळी जावंक जाय. गरज आमकां जागृत जावंक आनी तें बोगर 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 जावंक जाय तर हांव हांगा जायनान पेंपरे वाजयता आनी म्हणटा सो तूं साल्वार जावन देवाची वळख तुका जाल्या जाल्यार दिवे पटय. दुसऱ्याक तूं एक दिवो जा. खोलें म्हणल्यार ही तुजी खबर न्हय आनी म्हजी खबर न्हय ही दुसऱ्यांची खबर. ही खबर जे कोण सांडल्यान तांकां पावपाची जे क्रिस्ताक वळखनात वो जे वळखतात इगोर्जे वेतात पूण तांकां खरी देवाची वळख ना ते नकळत ताच्यान तांकां सगळें दिवंक शकता चोर पासून जो तांणी प्रयत्न केल्यार ते मरो पर्यान. देवाची सेवा करप चड उमेदीचें सत मानिनेचो तसली बरी वस्त. आनी म्हज्या जिवेच्यान हांव नकळो कोणूय क्रिस्तांव जावन म्हणत येता आपल्याक वाज आयले म्हूण खरेंच हांव म्हणटा कित्याक तुका वाज येवपाची जो तूं भितर घेशी आनी भायर घालिना जाल्यार जें कितें देव आमचे पासत करता ताका जाय तें आमच्या भितरल्यान आयलेलें. ताचो कायदो वो आसा तो आमचे पासत कोत्ता ताका जाय आमी तें दुसऱ्यांक करूंक. ताचो कायदो आसा तुका आनी तुजे वरवीं. उटपोटीन तो आब्रामाक म्हणटा हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलों आनी तुका एक आशिर्वाद हांव कोत्तलों ज्या वरवीं तुज्यान दुसऱ्यांक बरें करूं येता. दुसऱ्यांक बायबल शिकप खरेंच उमेदीचें. फक्त एक शब्द सुची घे आनी दुसऱ्यांक हें उतर पळय तूं अजाप जातलें. दुसऱ्या विशीं देवान कितें म्हटलां पळय तें आनी एक वस्त चड उमेदीची आनी हें हांव तुका खात्रेन सांगता कित्याक हांवें तें सारकें केलें हांवें तें सारकेंय करूंक ना. आनी हांव जावन हांव दुसऱ्याक पावना तर आमी कशीं जावची नात. जितली तूं स्वताची आनीकूय काळजी घेता तितली तुजी परिस्थिती आनीकूय बिगडटा पूण जितलें तूं स्वताक देवाच्या स्वाधीन कोत्ता आनी दुसऱ्या लोकांक पावता तितलो आनीकूय देव तुज्यो गरजो पुऱ्यो कोत्तलो आनी तितलें खुशाल तूं जातलें.
आनी जशें पळय हांवें पळयलें म्हटलां हांव गजाल करता तें हें म्हजें कितें चिंतात ताचें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें हांव आनी कोणाक कांयच करूंक शकता तर म्हाका एक दीस पासून जिवपाक नाका म्हाका ते पळय जिवंक पासून आवडना तर म्हाका हांवें जालां की गोंयचेक पडल्या लोकांक हांवें मोद्दम सोदूंक जाय जर खोनान पडलेल्या कोण लोकांक तूं वळखना जाल्यार वच आनी खोनान नासलेल्यांक सोद कित्याक थंय आसात ते आमेन आनी म्हज्यान तुमकां भास दिवं येता की आयज रात्री ह्या रुमान आसलेल्या लोकांक आनी जो टेलिव्हिजन पळयतात जी सदांच दुसऱ्या लोकांक वयर काडूंक उमेद दिवंक शाबासकी दिवंक वा आपलो धंदो कसो करतात लोकांक सांगोंक ती मोलादीक म्हूण दिवन दुडवांचो आदार जातात ते भाशेन तुवें आदार दिवंक तूं ह्या बिल्डिंगान आसलेल्या सगल्या लोकांक टी व्ही पळयताल्या लोकां मोदें ह्या वेळार सगल्याक खुशाल म्हूण एक तिमोथाक 5:6 पूण जी वजो हें हांव हातून जोडटें न्ही पूण जी विधवा फकत खुद्दीचें सूख भोगूंक सोदता ती जिवी आसुनूय मेल्या म्हूण म्हणून येता ती आजुनूय जियेता जेजू हालेलुया Joel 13:34-35 एकामेकाचो मोग करत हांवें तुमचो केला तसो एक नवी आज्ञा जेजून म्हटलें एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दितां हें उत्तेजन आसलेलें सांगणें हाचेर तुमी आतां थोडो नियाळ कोत्तात तो म्हणटा हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां जो तुज्यान हें करूं येता हें सगल्याची काळजी घेता आनी हें म्हाका बरेंच आवडटा कित्याक हांव क्रिस्तांव देखून जायतेच वस्तूची आमी पालन करूंक जाय आनी म्हाका खरेंच हें थावें जालां की जर ही एक वस्त करीत जाल्यार जेजून सांगलेलें जर तूं केल्यार खरेंच तें सगल्याचे ठिकाणार पडटलें सगलें कितें बरें आसा तें तातूंत मिसळ जाता ताणें म्हणलां एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करात हांवें तुमचो मोग केला तसो हाचे वयल्यान सगल्या मनशांक कळटलें हाचे उद्देशी हेरांक कळटलें तुजो न्ही संवसारान इगोर्जेक इतली व्हडसो मान दिनान कित्याक ही दुखेस्त खबर म्हणटोच हाचे कीन आनीकूय दुखेस्त कित्याक आमकां चोदचो व्हड मान ना म्हणटोच देवाकूय व्हड मान ना आनी म्हाका जाय देवाक आनीकूय मान मेळलो म्हाका जाय ताका सोबे माजार आनीकूय मान दिल्लो आनी म्हाका जाय पळोवंक तांचें दर्शन जालें लोकां मदें देवाची भिरांत आसलेली म्हाका जाय लोकांक देवाची मोहिमा गावंक तुका कितें जावपाचें अशें दिसता जर तोर मनशान संवसारांचो आपल्या क्रिस्तांव म्हणटा फकत एकूच वस्त केल्ली जाल्यार 2 दिसां आनीक कोणा पासत तितलेंच हांव तुजे लागीं मागता 2 दिसां एकूच वस्त 2 दिसां एक तोक नाय कर एकूच दिसाय कोणाक बरें पावंड्यार म्हूण तुका बऱ्या पावंड्यार वता 2 दिसां कितें पूण दिवन काड 2 दिसां चला तुज्या घरा भोंवतणी कितले नाका त्यो वस्तू आसात तांतले व्हड त्यो वस्तू दिल्यार तुका त्यो ना म्हूण पासून कळचें ना 1 John 3:18 दुसऱ्यांक 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 सुपुरल्या भुरग्यानो खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेची न्हय पूण खऱ्यांनी कोन्यांनी आनी दाखोवंक जाय आतां तुमी जाणत वो एक चड म्हत्वाचो ग्रंथकारण तुजो न्हय खरेंच जरी हांव एक थीर जागृतीचें प्रवचन कोत्ता एक संदेश दिल्या पुरी म्हणजे हांगा बसून तें आयकोंक तितलें कठीण न्हय तुज्यान आमीनूय म्हणूं येता सुंदर दिवे पेटल्यात सुसेगाद वातावरण हांवूय सोबीत न्हेसोन आसा सगलें तिकातीक आसा पूण तुजा न्हय एक खूंय आगोड जाता तें तुमी हांगाचे वेतोच तूं नोकलोय हांगा बसलेलीं आसतना तुमी ह्या निरोपा बद्दल सैमत आसात जाल्यार तुका कळचें ना तूं त्या विशीं सैमत आसा जाल्यार तुका पयले सहयोग मेवला शिवाय कोणा पासत कितें करूंक
फाल्यां राती म्हज्या निरोपा विशीं म्हजे लागीं कांय कान्यो आसात तुमकां सांगूंक, जे पोरी हांसपाची गोट कशें म्हज्यान सकाळीं बसोन मोगा विशीं अभ्यास आनी त्या ग्रंथाचेर नियाळ करूं आनी देवाक सांगोन त्या दिसा म्हाका उजार कर म्हूण. आनी मागीर पयली संदी जी मेवता जर म्हजे येवजणेक गोंडलान घालतली तेन्ना मनाची अवस्था मुखार सरता. आनी हो अभ्यास हांव सगळो वेल कोत्ता, सगळो वेल. देखून हांव जाणो ह्यो वस्तू हांवें निर्णय घेवंक करूंक जाय मुद्दम कोण. कित्याक तूं जाणय तें देवाक आवडटा आनी ती जावन आसा देवाची खोशी. जर तूं रावचें कोण तुका मोग दितलो म्हूण तो तुका केदींच मेळचो ना. आतां हांव कबूल जाता की कांय लोक जल्मान थानूच बरो आसता, पूण तांतले हांव एक न्हय. म्हाका तशें करूंक मेहनत करची पडटली. जर तूं बऱ्या लोकां मदें एकलें जाल्यार गोडयेक तुका आशिर्वाद मेळत आनी म्हज्यान जन्मशास्त्र मिसळ जाल्लें. पूण हांव खात्रेन सांगता की क्रिस्ता वरवीं ताच्यान आमकां घोटाय दिवं येता आनी स्वताचो ताबो धरूंक लाय येता आनी आमच्यान ताची खरी खोशी करूं येता आनी मोहिमा दिता तसलो लोक जावं येता. एक क्रिस्तांव जावप कठीण काम, पूण त्यावन बरें काम करूंक म्हज्या जिवितान हांव नोकलो. म्हाका दुसरी कसलीच माहिती ना जे हाचे परस बरी पिकावळ आमच्या जिवितान हाडूंक शकता. म्हजें उरलेलें जिवीत म्हाका भेटोवंक जाय म्हज्या निबर बेजाक शिकोवंक जेजू भाशेन कशें जावं येता तें. आमकां आपोवणें आसा, आमकां निर्मिला. तुजें निर्मोण कितें तें तूं जाणो जावंक जाय. आमकां निर्मिला रोमकारांक 8:29 फॉर्मान जेजू सारकी आमी जावच्याक तें आमचें निर्मोण. तुजें निर्मोण कितें? म्हाका उतराचें प्रवचन करूंक आपयलां. तुजें निर्मोण म्हाका व्हड मागण्याची मुखेली जावंक आपयलां. तुजें निर्मोण म्हाका धोंडो चलोवंक आपयलां. बरें त्यो वस्तू घोडयेक आमकां जिवितान करूंक नेमलेल्यात, पूण तुका आपयलां जेजू सारकें जावच्याक. ती तुजी जिविताची आपोवणी ताचें सारकें जावपाक. म्हाका दिसता सदां की म्हाका बरी खोशी भोगता. 1 John 3:16-17. आयज रात्री तुमी एक बरें जोमो जाल्यात. हाचे वरवीं आमकां कळोन येता जो मोग ताणें आपलो जीव आमचे पासत दिला म्हूण. आनी आमी आमचो जीव आमच्या भावना पासत दिवंक जाय, भावां पासत. पळय हे परी आमी मोगाक वळखता, आमी मोगाक वळखता ताणें आमचे पासत जीव दिला म्हूण. ताणें त्याग केलो. जे कठीण आसलें तें ताणें केल्लें, ताका मोल दिवचें पडलें. तुमी जाणात लोक कित्याक मोगान चलना? कित्याक तो म्हारग. तुज्यान फकत मोगान चलोन येसो. तुका वेल, प्रयत्न आनी दुडू खर्च करचो पडटलो तुजें येवजण बदलप वो कितें पूण. ग्रांत परत धव्या पड्ड्यार घालुया. कोणाक संवसाराची गिरेस्तकाय आसुनूय गोरजेक सांपडल्या आपल्या भावाक व भयणीक ताच्या काळजान दया माया उपसना जाल्यार हो एक भिरांकूळ ग्रांत की देव आमकां दया मायाचें काळीज दिता, पूण आमच्यान बंद करीन येसो. आमच्यान मोगाचो एक निरोप आयकूं येता. आमच्या प्रवचनकार मोगा वयर काळजान तान प्रवचन दिता आयकूं येता आनी मागीर ताचेर राग जाता कित्याक तो बेटे वयर आनीक 5 मिनीट अदीक प्रवचन करता. म्हाका सकयल येवन तुका धरूंक लायनाका. हांव सगळं सांगना कितें? बरें वो दोडलो फकत इतलो उलोयता आनी उलोयता. म्हाका दिसता दानपान विशीं तो चड उलोयता. आमेन पास्टर. पळय ही एक पद्दत न्हय, वो एक शेरमाव न्हय, ती न्हय एक ल्हान धर्मीक वस्त जी आमी कोत्तात, पूण तें खरेंच जावंक जाय. कित्याक सर्वेस्पराक संवसाराचो इतलो मोग जालो की ताणें कितें दिलो. दुसऱ्या विशीं बायबल कितें म्हणटा तें हांव सांगता. मुन्यो 6:17 स्वताची उंच तुलना आनी दुसऱ्यांची खाली तुलना करिनाका. म्हणजे दुसऱ्या परस तूं बरो म्हूण चिंती नाका. आनी तूं जाणें म्हाका दिसता हाचे वयर 1 मिनीट भर आमकां उलोवची गरज. कित्याक म्हाका दिसता केन्नाय लोकां बद्दल आमची मनाची अवस्था आसता आनी जरी आमी चिंता आमी खरींच मोगाल आनी गोडयेक त्या मनशांचो मोग करूंक जाय शकता, तरी तांच्या
मोताक मोल दिनात वो ती कितें म्हणटात ताका आमी मोल दिनात कित्याक ते केन्ना पूण आदी आमच्या मनात थारायना की एके भाशेन तूं जाणें ती मूर्ख म्हूण तूं जाणय रोखडीन सजमना म्हूण आनी म्हाका दिसता जायते पावटी घडटा घोडेक तूं ती क्रिस्तांव जावचे आदी वखता आनी तूं तांकां खरेंच तांतले भायर सरोंक दिना तांचें सवय खरें बदलप जाल्लें तें आमकां दिसती पडना म्हणटच आतां घोडेक तुज्या जिवितान कोण आयला आनी ती म्हणटात ते दोर एक उतरोक तुवें दान दिवपाचो कित्याक घोडेक ती तुज्या जिवितान देवाचे वतीन उलयतात म्हूण वा घोडेक ती कितें जाणत जे खरेपणी तूं नकलो जे देवान तांकां दाखयलां तोरी आमकां तें आयकना कित्याक आदींच आमच्या मनांत एक थरवो घेतला की ती कितें म्हणटात तें आनी जाणू जावचें सारकें कांयच जावचें ना म्हूण तूं म्हणटा हें तूं कशें जाणा कित्याक गेल्या 2 म्हयने हांवें तेंच 2 पावटी केल्लें म्हणजे ह्या विशीं म्हाका दोशी थारायला जे परी सुमार पाटी हांवें देखलें आनी म्हटलें ओ देवा फकत एक मनाची अवस्था आनी बायबल आमकां सांगता दुसऱ्यांची तुलना करिनाका म्हूण हांव तुका सांगता देवान तुका बदल्ला आनी ताच्यान आनी कोणाकूय बदलूंक जाता आनी जेन्ना तुज्या मनान तूं कोणाकूय किकोंत कोत्ता चिंतून वय कितें जावं तूं केदींच बदलची ना हांव नकलो हांव जाणो देवा थंय सगळें शोके आसा पूण हांव म्हणटा म्हज्या जिवितांतलें हांव तुका भायर दवरता चलात वो केन्नाय तूं जाणय जर कोण आमच्या धर्माची न्हय जाल्यार तूं जाणय कडेक ती त्या खंयच्या मेलेल्या इगोर्जेन वतात ओ वय तूं जाणय आमकां सगल्यांक आमची मनाची अवस्था आनी ओपारी आसा तूं जाणय ती चिंतात आमी पिशी म्हूण आमी चिंतात ती मेल्या म्हूण तर पूण हालींच म्हणजे हांव एक व्हड लिसांव शिकली कोणाय एकल्या कडच्यान जे तसल्या एके इगोर्जेंत वेता आनी हांव चिंतपाची न्हय त्या मनशाक कसली माहिती आसा म्हूण कित्याक ती ते इगोर्जेंत वतात कोण पूण म्हज्या बरोबर आसा तूं जाणय ती एक पोरणी धर्मीक सुवात थंय तांकां कांयच शिकयनात आनी ह्या मनशाच्या तोंडांतलें म्हाका थोडें शेणेपण आयकोंक मेवलें हें म्हाका कशें चुकलें तर गरज आमी दवर एका मनशाचें मोल करूंक तर मनशा लागीं कितें पूण आसा जें आमच्यान शिकोवंक जाता तांच्यान तुज्यान ओदीक आनी दुसऱ्यांचें उणें मोल करिनाका बरें आमेन दोन वोट ग्रांथ मातेव 7:12 पेल्या सवे तूं कोर जशें तुका जाय तुजें सवें केल्लें पेल्या सवे कोर जशें तुका जाय तुजें सवें ताणें केल्लें आनी लूक 6:38 दियात आनी तुमकां देव दितलो बरें चिकार मापान दाबून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर बोलें देव तुमचे उंटेन घालतलो तूं जाणा कितली शक्ती हांगा तुजे हातान घालता ती आमी हे ग्रांथ वाचतात आनी सगळी सजमनी आमकां मेलो ना तो कितें म्हणटा तुका जाय तें तुज्यान मेलो येता बायबली प्रमाणे दुसऱ्यांक तुवें दितोच आनी दुसऱ्यांक बरे भाशेन कित्याक त्रातार करिना आमी कित्याक बरो संबंद दवरिना आमी ओदीक मान कित्याक दिनात ओदीक रेस्पेद कित्याक दिनात वय म्हाका कोणें बरे भाशेन त्रातार केल्लें जाय चलात म्हाका एकल्याकूच खोशी जावंक दिनाका म्हणजे कितली शक्ती आसा तूं जाणय म्हणजे हांवें चिंतलें हाची तयारी करतना हांवें चिंतलें की आमकां थालें जाल्या पासत कितलें शक्तिवंत तें देव आमकां एक रस्तो दाखयता आमकां जाय तितलें मेलोंक आमकां ताचो जाय तो भाग घेवंक फकत तें आनी कोणाकूय तुवें दिल्यार आनीक दिवंक कोणाक पेल्यान तुजें सवें तुका जाय केल्लें तशेंच तूं तांचेय सवें कर फुडलो वर्स म्हणटा आनी अशीर मार्गार चल जो जिविताची वाट दाखयता चोरी त्या मार्गार भोव थोडी आसात आनी रुंद आसा तो मार्ग सोड आनी म्हाका दिसता हेंवूय वर्स आनी बरोबर घालूंक जाय
म्हाका दिसता जो म्हणटा जोर तुज्यान दुसऱ्यांक तातार करूं येता जशें तुका जायत आनी तुका केल्लें ते पोरी तूं अशी मार्गार चलताय हांव वेतेली आनी देवा तुज्याच आदारान तुजेच कुरपेन आनी तुज्या काकुतीन अशें म्हूण उठोन आनी जाणो म्हज्यान तें एकलें करूंक जायना पूण आयज हांव कामाक वेतेली आनी लोकांक तातार कोत्तेली जे पोरी म्हाका जाय तांकां तातार केल्ले आनी आवडना तांकांय पासून कित्याक तूं जाणोय सांजचे आमी नीट कोत्ता घोडेक ताचे परो सोदीक मूर्ख वस्तू आमी कोत्तात आनी आमी तें पळोवंक ना पिये नाका हांव एका मिनटान सोंपयता मातेव 24:45 म्हाका तुमकां कितें दाखोवंक जाय हांव कशी आमकां आनीक 2 जमाती आसात म्हूण मातेव 24:45 घरांत आसलेल्यांक वर्गरात जेवण दिवंक दोनी विश्वासी आनी शाण्या चाकराक आपल्या घरबाराचेर अधिकार दिता असलो चाकोन कोण जाय तो आतां म्हाका जाय तुवें पळोवंक घरांत आसलेल्यांक वागता जेवण दिवंक दोनी विश्वासी आनी शाण्या चाकराक आपल्या घरबाराचेर अधिकार दिवंक असलो चाकोर कोण जायत असलो चाकोर कोण जायत तर हो निरोप बऱ्या चाकराचो त्यो म्हणटा ल्हान वस्तू विशीं विस्वास दाखयता देखून हांव ओगल्याचो अधिकार दिता पूण तो आमकां ओगल्याचो अधिकार कित्याक दिता कित्याक तो सोडटा ताच्यान विस्वास दवरिता तसले लोक आनी म्हणटा म्हज्यान तुका ओगलें दिवं येता कित्याक हांव जाणा तूं गरजेवंतांक सुदीक आसतलो म्हूण आनी फावो त्या वेळार तूं हें जें हांवें तुका दिलां तें स्वाधीन केलां तूं घेवंक दुसऱ्यांक आदार दितलो म्हूण तर जॉयसाची सोसमणी म्हजे लागीं आसा तितलें हांवें दिवंक जाय म्हूण तुज्यान देवा व्होन ओगले केदींच दिनेजो मुखार वच आनी आव्हान कर फकत देवाक ओगले प्रयत्न कर ओस्कोत आसलेल्यांक आदार दी दुसऱ्यांची आस्कताय सजमोन घे कित्याक मोग केदींच सोदिना तुजो हूक मेलच्याक दुसऱ्यांचे उंतोस करून दुखोय नाका जेन्ना तूं जाणो ते तुका अपमान कोत्तेले म्हूण तुका अपमान बायबलींत उदाहरण दिता जुंय कुड्ड्या देवान भेटयलेले मास कोत्तात आयज धरून आमचे कडेन कित्याक जायतेंच आसा आनी फकत देवाक दिनवासता आनी मेकली जाली हांव तें कोत्ताली कित्याक अशें म्हाका दिसता वय ती मनाची अवस्था बरी न्हय तूं ताका खबर आसा की हें बरें जातलें म्हूण त्या वेळार गोडेक ताका सांगाता आसा ताच्यान तें पालूंक जावचें ना म्हूण पावलून कितें म्हणलें तें म्हाका आवडटा ताणें म्हटलें जुदेवाक आनी जुदेव ग्रेकाक सोवें हांव एक ग्रेक म्हज्यान जाय तसलो बदलूंक जाता आनी स्वताक बदलूं येता कितेंय जावं ताची गरज एका मनशाक क्रिस्तांत हांवें जिकोंक हाडूंक तुजो न्हय तूं कामाक वयतोस आनी थोड्या क्रिस्तांव मदलो तूं आसत आनी देवाची बिलकूल दुसऱ्यांक पडोंक ना आख्खो वेळ क्रिस्तांवाचें उलोय नाका तांकां तांची उमेद आसा ताचे विशीं उलोय कितेंय जें तूं सजमताय ताची परवा ना तूं कांय जाल्यार उलोय तुजो न्हय म्हज्यान दुसरी बूर देव आनी देवपण उलोवंक जाता पूण तशें म्हजें करिनेचो म्हाका शिकोवंक पडलें कित्याक तें सगळ्याच्या तकले वयल्यान वेतलें जांकां गरज आसा ती आसा त्या विशयावर उलयलें जाणून तांच्यान म्हाका प्रतिपाल दिवंक जाता चिंतून हांव एक सामान्य मनीस म्हूण आनी मागीर उपरांत ती देवान म्हजें सवें कितें दिलां ताका उक्तें जातलें म्हाका वगडास आसा एक फावटी कोणा बरोबर हांव एका मिसावन भोंवडेर गेलें वचोन 2 सुमारान जाली आनी ताणें म्हणलें जॉयस तुका हें थावें जालां की पुऱ्या भोंवडेर तुवें 2 सुमारान आसली फकत देवा विशीं उलोवंक ना हांवें म्हटलें एकदम बरें बरें आनी मागीर म्हाका थावें जालें आमच्यान अशेंच आमच्यान चड देवस्पणी जावं आनी मागीर कोण आमकां सांगात दिना तर तुवें सारको वेळ पळोवंक जाय सदांच दुसऱ्यांक कितें बरें तें कर कितें बरें ताची पसंती कर जे वरवीं दुसरीं घुसपा गोडोलान सांपडची नात परत आनी परत म्हणजे हांवें वयर म्हजे लागीं कितलींच पानां आसात बऱ्या खोर्यांनी गिरेस्त जा समजीक आनी खालकुतसार दुसऱ्या सोवें दुसऱ्याचे अपमान बेऱ्या खानार घाल तांचे बरोबर बरें काम कर दुसऱ्या सोवें बऱ्या मनान चल दुसऱ्याचे खारबारान तूं मोद्दम पडो नाका
परिसर आमकां खणाक खरेंच एक आशिर्वादाचें जिवीत जिवंक जाय. गरज आमी लोकांच्या गरजांचेर नदर मारूंक आनी सगलो वेल म्हणटा आमच्यान अपस्वार्थी जावंक खोशी जाय नजो. आमी आमचें मोल उंच आनी दुसऱ्यांचें उणें करी नजो. दुसऱ्या उतरांनी देवाक लोक खरेंच म्हत्वाचो. तूंय म्हत्वाचें आनी दुसरोय म्हत्वाचें. आनी जेन्ना तूं दुसऱ्यांक पावताय तेन्ना देव सदांच तुजी काळजी घेता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.